सोनवार 25 मे मुखेल वोळ सुपुल्या भुरग्यांक मोजे सोरशे येवंक दियात, सोर्गींचे राज तसल्यांचेंच. नियालाक आदार. सुपुल्लीं भुरगीं सगल्यांक आवडटात, ल्हानांक तशेंच वाडलेल्यांक. सुपुल्लीं भुरगीं मोवाळ, दोयाल आनी बोली हें सुपुल्या भुरग्यांचें सैम. हांसो तांचो, मूग मुरको, मुखामोळ तांचें. सुंदर सोबीत. एका सुपुल्या भुरग्याक तूं कितलेय तापय वो मार घाल, तें सगलें विसरून तुजे पांयेशी येवन खेळटलें. सुपुल्या भुरग्याक कितलेय फोटी मारूंक सांग, निमाणें सोत सांगून वेतलें. म्हणटच भुरग्यांच्यान वायट ना म्हूण राग घेवंक जिवंक जायना, कित्याक तांचें सैमूच मोवाळ आनी जिवाळ. शुभ वर्तमानांत सुपुल्लीं भुरगीं जेजूशी येतात, आपल्याक हात लावन आशिर्वाद दिवचे खातीर. पूण शीस बोबाट करतात. सर्गींचे राज भुरग्यांचें म्हणून जेजू शिसाक बोबाट करता आनी सुपुल्या भुरग्यांक आडाय नाकात म्हणटा. आयज तुवें आनी हांवें ल्हान भुरग्यां भाशेन दोयाळ, मोवाल आनी खालती जावंक आनी आशिर्वादाक तयार जावंक गरजेचें. जाकोबाची 5वी चीट त्रासांच्या वेळार प्रार्थना आनी खुशाल आसतना दिनवासनेचीं गितां गावंक सांगता. पिडेस्तां खातीर मागूंक सांगता आनी भावार्थांत केलोल्या आनी देवाक मानवलेले मनशाच्या खोतखोतीत मागण्यांक खूब बळ आसा म्हूण खात्री दिता. ल्हान भुरग्यां भाशेन जावन आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवंक बोगसुया, एकामेका खातीर मागुया. अशें केल्यार देव राखण करतलो आनी आमची प्रार्थना देवा मुखार चडटली आनी शार्ती पावयतली. म्हजो थाराव. काल्तिकायेचे संबंदांतल्यान म्हज्या समुदायांत सुपुल्या भुरग्यां भाशेन सर्गींचें राज बांदूंक वावुरतली.